मोगाच्या भाव भयण्यांनो, आज सगळ्या संवसारार इगर्जेंत मिसांत भाग घेवंक आमकां अवकाश ना. जावं दी खंयच्याय रितीन सामुहीक रितीन आमी सांगातां मेळून मागणी करूंक आमकां अवकाश ना. कित्याक कोरोनाची भिरांत आसा आनी सरकार वा इतर नियमां रेगरो आमकां सोडिना. आनी असल्या संदर्भार आमी पळयता जायती ऑनलायन मिनिस्ट्री आमकां आज मेळटात. जावं दी मिसाचें बलिदान आमकां पळोवंक मेळटा, जावं दी रेतीरीन भाग घेवंक आमकां मेळटा, जावं दी इतर शिकोवण आमकां आयकूंक मेळटा. आनी हें सगळें बरें जावन आसा आनी ह्याच्या वरवीं आमचो भावार्थ वाडटा. आनी साबार फावटी आमी पळयता लोकांक आमी म्हणटा म्हज्या खातीर माग, म्हज्या कुटुंबा खातीर माग, म्हज्या कामा खातीर माग आनी विविध विशयां खातीर मागूंक आमी लोकां लागीं उपकार मागता. हें सगळें बरें जावन आसा, पूण आज म्हजेच खातीर हांव कितलो मागतां. जावं दी म्हजो भावार्थ वा म्हजो वैयक्तीक मागणें कितल्या मोठाचें जावन आसा. आनी तुमच्या मुखार एक हांव ल्हानशें दृश्टांत दवरतां. एक कुटुंबांत बापूय आसलो आनी आपल्या कुटुंबा बराबर तो सदांच एक व्हड मागणें करता आसलो. तेर्स करतालो आनी तेर्सा उपरांत इतर नोवेनां तो करता आसलो. आनी अशें आमी पळयता एक दीस ताचो पूत एका रेतीरेक वयता आनी त्या रेतीरेक गेल्ल्या वेळार ताका थंयसर एक ल्हानशें बुकलेट मेळटा आनी ह्या बुकांत केवळ 3 मिनटाचें मागणें ताका मेळटा. आनी तो व्हडा खोशयेन आनी संतोशान घरा येता आनी आपल्या बापाय लागीं वता. बाबा, आमी ह्या दिसांनी आमच्या कुटुंबांनी लांब तेर्स आमी करता आसल्या, पूण आज म्हाका एक ल्हानशें बुकलेट मेळटा आनी केवळ 3 मिनटांनी आमी मागणें करीत. आनी बापायक चड खोशी जाता आनी बापूय म्हणटा हें बरें आसा, आमी हो सगळो तेर्स बी करया आनी ह्या तेर्सा बराबर हें 3 मिनटाचें मागणें बी करया. देखून साबार फुडें आमच्या मुखार सवाल येता, मागणें आमी करचें लांब जाता, जावं दी मीस करचें लांब जाता. आनी हें सगळें आमकां समजूंक आमकां गरजेचें आमकां भावार्थ आसूंक जाय. जेन्ना म्हाका भावार्थ आसा हें सगळें म्हाका समजूंक साध्य आसा. तर आमच्या मुखार पयलें सवाल, आज भावार्थ आमकां हर एकल्याक आसा की? आनी आसा जाल्यार कित्याक आज आमचे मदें मिलाग्र जायनात, आश्चर्य जायनात, जावं दी खंयचें एक बरेंपण आमच्या मागण्या वरवीं जायना म्हूण आमकां भोगता. आनी परतून हांव तुमच्या मुखार एक गडीत दवरतां. दक्षिण अमेरिकांत एक द्वीप आसा वेनेझुला म्हूण, आनी थंयसर हर एक आयतारा फादर वचून मीस करता. आनी एक दीस फादर थंयसर मिसाक गेल्ल्या वेळार लोक सगळे मिसांत बसले आनी फादर मिसाची मुस्ताकी घान मीस करच्याक आल्तारी मुखार येता. आनी फादर आल्तारी मुखार येता आसतना एकलो गोरिल्ला लिडर आपल्या हातांत व्हडली बंदूक घेवन फादराक धरता आनी ताच्या मुस्ताकी समेत ताका सरासरा इगर्जे भायर तो घेवन वयता. आनी उपरांत तो इगर्जे भितर परतून येता आनी लोकांक सवाल विचारता, कोणाक जेजूचेर भावार्थ आसा तो उबो राव. आनी सगळे लोक भियेतात आनी कोणूच उबी रावंक फुडें सरनात. आनी थंयसर एकलो म्हातारो मनीस उबो रावता आनी ताका पळोवन थोडे लोक उबी रावतात आनी हो गोरिल्लाचो लिडर आनी ताचे सांगाती ह्या सगळ्या लोकांक उबो रावल्यांक धरतात आनी सरासरी इगर्जे भायर व्हरतात. आनी थोड्या वेळान थंयसर बंदुकेचो गुळयो आवाज येता आनी भितर असले सगळे कंगाल जातात. आनी थोड्या वेळा उपरांत ह्या सगळ्या फादराक आनी इतर लोकांक हो गोरिल्ला लिडर भितर घेवन येता आनी ह्या फादराक आनी ह्या लोकांक दाखयन इतर लोकांक तो म्हणटा, ह्या फादरान आनी इतर लोकांनी जेजूचेर भावार्थ आपलो उक्त्यान परगटलो. देखून आयच्या दिसा उपरांत ह्या फादराक आनी जे कोणें जेजूचेर भावार्थ उक्त्यान परगट केला तांकां ह्या कॉपेलांत वा इगर्जेंत मीस करूंक अवकाश जाता. आनी तुमी कोणें भावार्थ उक्त्यान परगटूंक ना, तुमकां अवकाश ना. आनी केदोळ म्हणसर जेजूचेर तुमी तुमचो भावार्थ उक्त्यान परगट करिनात, तेदोळ म्हणसर तुमकां ह्या मिसाच्या बलिदानांत येवंक अवकाश ना. देखून तर भावार्थ म्हळ्यार आमी कशें समजता? आमकां हर एकल्याक भावार्था विशीं जायत्यो समजणी आसा. आनी हेब्रूकारांक पत्र अध्याय 11 वाक्य 1 आमी वाचता, आमी भरवसून आसा त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसनात त्या संगती विशान आमकां आसा ती खात्री. आनी हो जावन आसा भावार्थ. हो भावार्थ आमकां पवित्र स्नाना मुखांतर प्राप्त जाला आनी अशें दिसा दिसपडते जिवितांत हो भावार्थ आमी जिवंक प्रयत्न करूंक जाय. आनी जेजूची परगट जिणी आमी पळयल्यार विशेष रितीन कोणीय ताचे लागीं येवं, जावं दी पिडेस येवं दी, जावं दी आनी कोणी येवं जावं दी, भलायकी दिल्ल्यांक ताणें म्हणलेलें एकच उतर, तुज्या भावार्थान तुका गूण केला. देखून आज आमकांच आमी सवाल विचारूंक जाय, आज आमच्या जिवितांत मिलाग्र कित्याक घडना? आज आमच्या संवसारांत मिलाग्र कित्याक घडनात? आनी हांवें सांगचें, आज आमकां तितलो मजबूत भावार्थ ना.
मागण्याची जमात गरजेची जावं दी सामूहीक रितीन मागणें करचें बरें, पूण आमचो वैयक्तीक भावार्थ आमच्या वैयक्तीक मागणें आमी जिवाळ करूंक क्रियात्मक करूंक प्रयत्न करूंक जाय. तर आज हो आमचो भावार्थ आमच्या जिवितांत आमी कसो वाडोवं आनी आमच्या दिसपडट्या जिवितांत आमी जेजूक भेटूंक प्रयत्न करूंक जाय. कशें आमच्या जिवितांत जावच्या हर एक घडिता मुखांतर हर एक चलवणी मुखांतर बरेपणा मुखांतर आमी जेजूक भेटूंक जाय. जेन्ना जिवितांत घडचें हर एक कार्य हर एक बरेपण हर एक चलवणी देवाचें एक योजन देवाक हांवें मेळचो अवकाश म्हूण हांवें समजल्यार खंडीत जावन देव म्हजे सांगात आसा म्हणलेलो म्हाका अनुभव जातलो आनी म्हजो भावार्थ आपापच वाडटलो. आनी हेंच आमी पळयता जेजूच्या आपोस्तलाच्या जिवितांत जेन्ना जेजू तांकां भेटलो तांच्या जिवितांत बदलावण येयलें. जेन्ना पातकी जेजूक भेटले तांच्या जिवितांत बदलावण येयलें. जेन्ना सामार्याची स्त्री जेजूक भेटली तिच्या जिवितांत बदलावण येयलें. आनी हें जावन आसा भावार्थाचें उगम, भावार्थाचो आरंभ जावं दी भावार्थ जिवाळ जावची रीत. देखून आमी ह्या कोरोनाच्या परिस्थितीर आमी आसा आनी हर एक लोक कंगाल जावन आमचे थंय सवाल येता, कित्याक ही पिडा आमचे तावन पयस वचना, कित्याक आज सबा लोक मरून आसात, कित्याक आज सबा लोक पिडे जावन आसात, कित्याक आमचे थंय आश्चर्य जायना. आनी हांवें सांगचें एकच उतर, आमचो वैयक्तीक भावार्थ आमी वाडोवंक प्रयत्न करया. देव आसा, देव आमच्या मागणी आयकता आनी आमी देमेर पडून आमी क्रियात्मक रितीन प्रामाणीकपणी मागणी केल्यार खंडीत जावन देव आमच्या मागणी आयकतलो आनी आमच्या जिवितांत सगळें बरेंपण जातलें. आनी तोच क्रिस्त आमचो भावार्थ वाडोवंक आमच्या वैयक्तीक मागणें मजबूत करूं म्हूण ह्या मागण्यांत आमी मागया. देव आमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.